कार्यक्रम प्रारंभ जाता आता वैदिकाल प्रार्थने पूरा जन नूटन रबुका प्रार्थना जाता हरि ओम शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। विनायक भट्ट रमानंद भट्ट सुरतकल रविंद्र भट्ट मंचकल राम प्रकाश भट्ट सुरतकल श्रीनाथ भट्ट सुरतकल गणेश भट्ट श्रृंगेरी श्रीनेश भट्ट बंटवाल सत्यनारायण भट्ट कापू योगेश भट्ट कानिंगाड शरद भट्ट मलपे संदेश भट्ट कल्याणपुर भरत भट्ट मंजेश्वर रविराज पंडित आगुंबे रमेश भट्ट उडुपी सुदेश भट्ट मुडबिद्रे गणेश भट्ट कुंदापुर गणपति भट्ट कुंदापुर महेश भट्ट कल्याणपुर प्रदीप लक्ष्मण भट्ट मैंगलोर लक्ष्मी नारायण भट्ट उडुपी रविंद्र भट्ट शिराली सचिन भट्ट सास्तान श्रेयस भट्ट मैंगलोर सर्वोत्तम भट्ट मैंगलोर कृष्णानंद शर्मा उडुपी राधाकृष्ण भट्ट कोचिन पूरा वैदिक ವೇದಿಕರೇ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಲಾಗಿ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಗೆವು का देवी गायत्री छंदः प्राणायामी नियोगः ओम भूर्भुवः स्वः ओम आत्मकुपासुरेण्यं स्वर्गो देवस्य इमे स्वस्ति सकलाराधनैः सत्यतमस्तुनेन भगवद्गीताराधनेन भगवान् अन्तर्गत श्री वेदव्यास ओम चरणं पवित्रं विगतं पुराणेन भूतस्तरदुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतानि पाप्मानमरादिन्तरेमा ओम अस्मिन् राष्ट्रेण दक्षिणं बादमनेन जयस्मिन् सव्यं बादमनेन जयस्मिन् राष्ट्रेन्द्रियमर्धयामि पूर्वमन्यम परमन्यम बादावलिपुटान् रघु नमस्कार गलातुं मत् स्वामी अक्षरनालय देवाराष्ट्रसत्यावने चरणं पवित्रं विदतं पुराणेन भूतस्तरदुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतानि पाप्मानमरादिन्तरेमा अत्र इदं देदमासनं दोनुक्षदं
अस्तु सुखासनं हातान स्वामीला घेतो गंधद्वारांतरादरढानि च माळक ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहि श्रियं या फलिनी या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिपुत्रदास्तानो सहा काणिके पुढे रखो हिरण्यरूपस्य हिरण्यचंद्रकपान्नपासीत् हिरण्यवर्णात् हिरण्ययात्मयोनिशुद्ध्या हिरण्यदानदक्षं ओम ध्रुवाद्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सत्पर्वतानि ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा पिठामयम् ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवम् आर्तिके करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन गुरुपादप्रक्षालनं पूजाराधनेन भगवान् मध्वन्तर्गत श्रीवेदव्यास नारायणमूर्तिप्रियतां प्रीतो भूत्श्रीकृष्णार्पणमस्तु निर्माल्यकानार्दो हिरण्यन्तपुण्यफलदमतश्चान्तिं प्रयच्छमि नानागोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणाप्रदानं करिष्ये युगे अपामर्थयतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः श्रीवर्चस्वमाय प्रदक्षिणं धनं धान्यं पडुम्बो पुत्रलाभरणं मत्सरञ्जीतमायुः यद्रदोर सर्वस्याप्ति सर्वसिद्धि सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति स्वस्ति मंगलार्थाः सत्याः सफलास्तु। देव लक्ष्मी व्यंकटेशु आज विराजमान जावनस ताका साष्टांग नमस्कार करून मुगेले संस्थानाच्या पुरा स्वाम्याला वृंदावनाक साष्टांग नमस्कार करता तशेंच आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला वृंदावन हरिद्वार आस ताका पांय पडून आमगेले पट्ट शिष्य श्रीमद श्री संयमेंद्र तीर्थ आज हांगा विराजमान जावन सभा कार्यक्रम रसदी तांकां साष्टांग नमस्कार करून तांकां श्रद्धेन भक्तीन प्रितीन आमी स्वागत करतात। सद्गुरु श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के, सद्गुरु श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के, काशी मठ संस्थान के। प्रथम जावन सुरतकल पेंटेचे इष्टदेव लक्ष्मी वेंकटेशाक नमस्कार करून संस्थान आराध्य देव व्यासरघुपति नरसिंहाक नमस्कार करून परमपूज्य सद्गुरू आमी केन्नाय सांगताचे उल्लोच देव म्हणून श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामीले हरिद्वार आश्रम वृंदावनाक नमस्कार करून काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले चरणाक वंदन करून स्वाम्याला अप्पण घेवन दोन उत्तर उलोवच्याक प्रास्ताविक जावन तुमगेल्या हत्र राबलो। आजी सुरतकल पेंटेक व्हड दीस म्हळ्यार आमकां जल्माचो आमगेल्या जल्मांतू एक सौभाग्य मेळ्ळां। आमगेलें देवालय पुनर्प्रतिश्ठ पळत तसलें पयर सांगलां म्हणकेच हांवें सुधींद्र तीर्थ स्वामीलें मनांत आशिल्लें, सुकृतीन स्वाम्यान सुमतीन स्वाम्यान हें केलेलें पणंबुरांतू केलेलें एक देवाल प्रतिश्ठा ताजे नंतर सुकृतीन स्वाम्यान पुनर्प्रतिश्ठ केलें। कारणांतर जावन आमी पणंबुरा देखून ते सुरतकला शिफ्ट करचें पडलें गव्हर्मेंट रेग्युलेशन निमित्त 1969 इसवेंतू सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान देवा प्रतिश्ठ केलें। सांगता आशिल्लें जी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याक भारी प्रीत आशिल्लो मठ म्हणून सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान मस्त पटी प्रयत्न केले एक जीर्णोद्धार करता म्हण आमी एक विनंती केली स्वाम्या लागीं भितर पावता देवाल वयर उद्दा पावता एक जीर्णोद्धार करता म्हणून आमी प्रयत्न करता करता राबलींची 2019 आत्ताच्या आडಳಿತ मंडळ व्यवस्थापक समितीच्यान स्वामी लागीं आमी विनंती केलें। स्वाम्यान जायत म्हळ्यार ताजे पयस फुडें 2-3 फावटी विनंती केल्यार पळया मुखार पळया म्हणटा आसली बट 2019 आमकां स्वाम्यान अनुग्रह केलो तुमी जीर्णोद्धार करायचे म्हणून। 2019 आमी प्रयत्न केल्यार
कारणांतर जावन 2 वर्स अपास तेजे कोरोना आयिल्ले निमित्त ते जायनातिल निमित्त मागीर अपास उद्दाक मस्त चड पवनच्या सूर्जल निमित्त 2022 ಅಂತೂ 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತೂ ಪುನರಪಿ आमी स्वाम्याला विनंती करतना स्वाम्यान आमकां अनुग्रह करून आशीर्वाद केले. 2022 फेब्रुवारी ಅಂತೂ हे निधी कलश आमी हे आत्ताचे भव्य जेवण आशिल्ले सुंदर जेवण आशिल्ले एका काशी मठ संस्थानाचे सुरतकल ब्रांचाक स्वाम्यान अमृत आसतना निधी कलश केले. सनू गांव सुरतकल 45-50 घर अशें गांव हाजी संस्थानाचे शाखा मठांतू बारी एक सुंदर जेवण आशिल्ले एक शाखा मठ तशीची लक्ष्मी वेंकटेशाल देवस्थान आमकां अनुग्रह स्वाम्याले निमित्त जाल्ला हे भारी संतोष विशय म्हणून हांव सांगूंक इश्ट पावता. आमी देवा लागीं बालालय व्हरतना आमी देवाला लागीं उत्तर दिलेलें शुभकृत नाम संवत्सरांतू माघ मासांत ते करताचे म्हणून ते आमच्यान जायनी कारणांतर जावन ते गव्हर्मेंट रेग्युलेशन अशें बरो जो आमकां हांगा सॉयल टेस्ट करतना ಸ್ವಲ್ಪ इश्यू जावन अशें बरो कशें की जायनी गी देवाला मनान तुजी हे आतां जेवका म्हण आशिल्लें गीत गी इत्याक म्हळ्यार हे काशी मठाच्या इतिहासांतू ह्या वर्स विशेष 2024 माधवेन तीर्थ स्वाम्याले 250 वर्साचे पुण्यतिथी तशीची सुकृतीन स्वाम्याले 75 वर्साचे वृंदावन जावन 75 वर्स जाले. मात्र न्ही आमकां नरसिंह देवालय प्रत्यक्ष जाले तसले स्वाम्याले 300 पुण्यतिथी उपेंद्र तीर्थ स्वाम्याले 351 पुण्यतिथी. ह्या वर्स 2024 आमगेले रामचंद्राले अयोध्यांत भव्य जेवण आशिल्लें मंदिर जालां. त्या मंदिराक संस्थाना तर्फेन आमी पयरी स्वाम्यान एक उत्सवा खातीर एक रुपयाचें लालकी समर्पण केलां. उत्सवा खातीर भांगरा पीठ समर्पण केलां. हे मात्र न्ही स्वाम्याले आतां पराक 27 जून देखून जुलय 3 तारीख तनक अयोध्या मोकाम आसा. अयोध्या मोकामा टायमार जुलय 1 तारीख रामभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टाच्यान काशी मठ संस्थानाक एक सगळेची रामलाल देवालयाक अलंकार करतसले भाग्य आमकां दिला. हे पुरो जालें कशें म्हळ्यार आमगेले अविनाव संबंध काशी मठ आशिल्ले निमित्त आमकां तो भाग्य घेवच्याक अवकाश आसा. 56 भोग नैवेद्य देवाक समर्पण करचे 1 तारखेक आमकां अवकाश दिला. 1 तारीख विशेष कशें म्हळ्यार 12 वर्स फुडें आमगेले संस्थानाचें आराध्य देवालय पुनर्प्रतिश्ठ मंगळूरांत जाल्लें जुलय 1 तारखेकच. त्याच दिसू रामचंद्राक सेव करतसले भाग्य आमकां सांगू मेळ्ळां म्हळ्यार हाजे भाशेन व्हड सौभाग्य आमकां खंयचें ना. खंडीत हांव मस्त उलोवच्याक इश्ट पावना कित्याक म्हळ्यार स्वाम्यालें आशिर्वादच्यान आमकां मस्त इम्पॉर्टंट. आज आमकां स्वाम्यान भव्य जावन आशिल्लें एक मंदिर भव्य जावन आशिल्लें मठ एक मठाक एक आदाय येवका म्हणले खातीर एक सभागृह हे बरा अनुग्रह केला. बट आमगेले सुरतकल पेंटेच्यांक मस्त जबाबदारी आसा. जबाबदारी म्हळ्यार कशें न्हय सनू गांव जाल्यार आज मस्त जाणां देणीक दिवन आमगेले दयानंद पै माम अशें बरो वाशी दीपक शेणे जेवण अशें बरो दुबाय देखून रमानंद कोडू जेवण अशें बरो आमगेलो अशें जेवण आशिल्लें पांडुरंग प्रभ जेवण अशें बरो हरिराम शेणे माम जेवण अशें बरो मस्त जाणां तांगेले शक्तानुसार देणीक दिवन आज एक सुंदर जेवण आशिल्लें मंदिर जालां. प्रायशा स्वाम्यान मूलदान जावन आमकां 50 लाख रुपया दिल्लेची त्या लक्षणारीची इतले 7.5 कोटी रुपयाचे आजी इतले भव्य जावन आशिल्लें सुंदर जावन आशिल्लें मंदिर जाल्लें म्हळ्यार स्वाम्याले अनुग्रह स्वाम्याले मूलदानाचें कारण म्हणून सांगूंक इश्ट पावता. आज सुरतकल पेंटेच्याक मस्ट जबाबदारी आसा. कित्याक म्हळ्यार आज खंयची आज कितलो आमकां चंद दिसता की ते प्रती वर्स तशी आसूगा ते मेंटेन करका म्हळ्यार खंयचेय एक बिल्डींग बांदचे व्हड न्ही ते मेंटेन करचे मस्त जबाबदारी. आज आमगेले ह्या सायडाक मस्त यंगस्टर वॉलंटियर्स सगळ्यांची महिला मंडळीच्यान मस्त काम केलां. तांकां पुरो मस्त जबाबदारी हांव तांगेले विनंती करता कशें म्हळ्यार मुखार सून प्रती एक 15 दीस एक पडी ताणें वॉलंटरीली जावन आज तुमी कशी इनॉग्रेशना टायमार स्वयंसेवक जावन काम केलां की मुखार सून प्रती एक दीस आमगेल देव आमगेल संस्थान आमगेल मठ म्हणून सांगून तुमी एक काम केल्यार खंडीत जिवनांत आमी चांग पोजिशनां पावताची म्हणून एक सांगूंक हांव इश्ट पावता. हे आमगेले लायफ टायम एक्सपिरियन्स इत्याक म्हळ्यार म्हाका न्ही वैयक्तीक जावन सांग जाल्यार म्हाका न्ही हांगा सुरतकल पेंटे कसो संबंद म्हूण केला पडटा हांव आलोचन करचें.
स्वाम्यान 2016 ಅಂತೂ म्हाका गणपत पेक आनी नागेश पेक एक जबाबदारी दिल्या प्रायशा तेन्ना देवाला मना आशिल्ली गीतगी आमी त्या एक जणांन रगत घाल पेंटे उट्ट जावन मेळ्ळो ऐक्यमत्यारी असल एक सुंदर जावन आशिल्लें मंदर आनी तशीची देवालय तशीची मठ ब्रांच बंचांत आमगेले एक्टीव इन्वॉल्वमेंट जावन आमी अंतू मनस्पूर्वक जावन काम करका म्हणून एक देवाला मना आशिल्लें आमी कसं लेखता की त्याने इम्पॉर्टंट देव कसं लेखता की त्याच इम्पॉर्टंट खंडित आमकां सर्व जनांक देवालय आशिर्वाद असो स्वाम्याला अनुग्रह असो मस्त उलोवच्या इश्ट पावना म्हणून स्वाम्याला आशिर्वाद ऐकूच्या मस्त जन येयला आसाची खंडित स्वाम्याला देवाला अनुग्रह आमगेलो टास म्हणून सांगून हांव उलयलां कसले चढवण आसल्यारी स्वाम्यान क्षम दिवका म्हणून सांगून स्वाम्या लागीं प्रार्थना करून म्हगेले 2 उत्तर स्वाम्या चरणार समर्पण करता. आमगे लुट्टसाची एक उत्तर संगजलरी पैमामो दयानंद पैमामो मस्त एक धानी एक आमकां सुरतकल मठ बांदितना 7.5 कोटी रुपये जातना आमकां एक मना दिसलें पैमामाला नेमूक म्हणून पैमामा लागीं मी विनंती केलें पैमामा आमगेले एक मठ जाता आसा तुगेले एक व्हड मनान तूं आमकां सहकार दिवका म्हणून पैमामाला हांव निमगेलेले 50 लाख रुपये पैमामान आमकां दिल्लेले दुड्ड 1 कोटी रुपये हे आम्ही निमगेला निमित्त दिल्ले चप्पाळ्ळी जयकार घालका हे आमी निमगेला निमित्त दिल्ले आमगे लक्ष्मी वेंकटेशान तेगेले माथ्यार बसून ताका जाय म्हणून घेतिल्लें खंडित स्वाम्याले अनुग्रह तेगेलो केन्नाय आसता आमगेले समाजा खातीर मस्त देणीक दितलो तसलो मनुष्य ताणें 2 उत्तर उरलां म्हणून हांव ताका लागीं विनंती करता. आमगेले स्थानदेव भगवान लक्ष्मी वेंकटेश देवाला प्रार्थना करता तशीच आमगेले संस्थान आराध्य देव श्री व्यास रघुपती नरसिंहदेवाला प्रार्थना करता आनी आमगेले परम पूजनीय वृंदावनाचे गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनाक हांगा दोन प्रार्थना करता स्वाम्याक आशिर्वाद मागता. तशीच आज आमगेल्या दराक विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 संयमिनी तीर्थ स्वाम्याले दिव्य चरणाक हांगा साष्टांग प्रणाम करून स्वाम्याले अर्पण घेवन एक 2 उत्तर उरलां म्हणून मनोळ केलेला हांव उलयतां. त्यामुळे आता जगन्नाथ कामती सांगला म्हणके स्वाम्याला हांगा पुराय आमी मेळ्ळ्याची स्वाम्याला आशिर्वचना आयकूंक मेळ्ळें तर जेन्ना हांव चड उरलें ना स्वल्प उलयता म्हणून स्वाम्याक सांगता. त्यामुळे स्वाम्याक केन्ना हांव उलयता चड उलयता म्हणलें एक हें आसता त्यामुळे उलयचो म्हाका सब्जेक्ट तितले आसा ताजे खातीर हांव चड उलोवचें जाल्यार आतां जाल्यार तितली उणी करता हांव आज जगन्नाथ कामती सांगला म्हणके रियल बदल सांगता एक व्हडलो दिवस आजी व्हडलो दिवस म्हळ्यार सांगूं जायना सुरतकल गांवाक इतले सुरत म्हाका एक वार फुडें हांगा म्हगेले पाणेंगूर देवस्थान स्कुलाचे फावंडेशन स्टोन हांगाचे कार्यक्रम स्वाम्यान येवचे आशिल्ले स्वाम्याल दिव्य आसतना शिलान्यास जाले त्या देवस्थानाक ते सो जगन्नाथ कामती वत्ताय केले ना तर हांगा सुरतकाल पुराय मॅनेजींग कमिटी मेंबर्स वेट करता त्याची तूं येवकाचें म्हूण म्हळें हांव सांगलें म्हाका येवचें कश्ट आसा हांव आनीक पाडे येयलें थोड्या येता म्हूण सांगलें तेन्ना आयकय न्ही तो ना पुराय जाण वेट करता म्हळ्यार तर थंय पाणेंगुरा दोन सीदा हांगा येयलेचे आमी हांगा येवन पळयतना मात्र आय एम सेल्फ स्टॉकड म्हणून सांगता तसो नमन्या बिल्डींग इतली चंद रितीन हांव एक फुडें कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो हांवें फुडें सिवील इंजिनियरींग स्ट्रक्चरल इंजिनियरींग काम केलेलो म्हणटना हांव एक एप्रिशिएट करता म्हणल्यार जावं तें बदची तांकां एक्झॅगरेशना त्या चंद रितीन बांदयला स्वाम्या कारण कसं म्हळ्यार एक स्वाम्यालें मार्गदर्शन आनी स्वाम्यालें उत्तेजन स्वाम्यान दिल्लें सपोर्ट हाजे निमती जाल्लें बरें कांय ना हांवें फूड एक फावट आयिल्लो हांगा सुरतकलांत तेन्ना सुदीन तीर्थ स्वामी हांगा कॅम्प करून आशिल्ल्याची तेन्ना त्या बिल्डिंगाक पळयतना आतां जगन्नाथ कामती उडता आसता काळोखसो आशिल्लो एक उजवाड तायना आशिल्लो त्या स्वाम्याला उलयतना सादारण एक काळका कुडां बसला म्हणके फिलींग आशिल्लें तेन्ना सुदीन स्वाम्याक आतां जगन्नाथ कामती सांगलें म्हणके भारी एक सुरतकल मठ म्हळ्यार मठा वयर एक भारी व्हड अभिमान बद्दची म्हणजे स्वामी तेन्ना तयारी सांगतलेची सुदीन तीर्थ स्वामी सांगला आमगेले मिटींग वेळार हांगा एक म्युजियम करता म्हणून आसा आमी हांगा पुराय ओल्ड डॉक्युमेंट्स पुराय एकच जाग्यार उट्ट करून हांगा दवरून सेफ हाजेर दवरक हांगा पुराय तांगेले मस्त व्हड आशा आशिल्ली त्या आशा आसतना हांव लेखतलो तेन्नाची ह्यो आयज आमी करूं नजे म्हणून तेन्ना म्हाका तितलें क्लोज हें नाशिल्लें म्हणून स्वाम्यान आमगेले सुदीन स्वाम्याले एक म्हळ्यार तांणी कोणाकय वत्ताय करनाचें तांकां लिंगीत जाल्यार तिलशी ना तांणी तांकां मनांत आतां अशें जावका म्हणत जाल्यार तांणी तिलना तें तिलतना आमकां कळना
आम्ही जावन मागीर लेखून करका म्हटलं तेच त्यानं स्वाम्यान सांगेन म्हाका भारी एक मना हें आशिल्लें कारण पै कडेन रे जगन्नाथ काम ते आज ते 13 वेळार आयिल्लो म्हगेल्या घरल्या सांगता म्हणाला पैमाम तुगेल्या 52 ಲಕ್ಷ जावं काय म्हणजे कोणक्या 51 ಲಕ್ಷ दिला तुगेले 1 ಲಕ್ಷ चेड दिवन तुगेलें नांव पोसतेव हांव नांवाक केन्ना करना मानका केल्लें कळू करनाचें म्हाका तांत कसलें ना जाल्यार एक करता हांव पर आजी वेळार एनावंस करता म्हण सांगलें सोम्याले कसलो तें पल्लंकी समर्पण करतना ताणें सांगलें मागीर ते रब्बील तवले तें कसलें हें जालें म्हूण गोत्ता म्हाका हांव ते सोम्याले दराक केन्नाय सोम्याले रब्बील तवले म्हाका आय एम एक इमोशनल जाता इमोशनल म्हणजे कसं समाजाक करू पुराय जनांक समाजाक निमतान आमकां कसं मेळचें म्हणून तशें करून आशा ना आमकां म्हणून आमी समाजाक कसो करूं येता आमी संस्थान कसो करूं येता म्हणून तें आमी केन्ना आलोचना करता तेच तें राबतना तें भाशण दितना हांव लेखनी माना तूं सिदा सांगलें हांवें 1 कोटी दिता म्हणटाना वा जगन्नाथ म्हणालो मागीर दोळ्यान उद्द आयलें पळय तूं सांगता तें आमी निमगेलें 50 म्हाका हांव सांगता खंयचेय दुड्ड दिल्यार रे मना तूं आमी लेखून जा आमी दिल्ला म्हणलें मना येवच्या नजा तें आयल्यार आमकां अहंकार येता तें अहंकार केन्ना आमी तलेबागीस म्हणटा ती तशें आसुका आनी केन्ना म्हण हें दिवचें हांव लेखचें म्हाका मेळिल्लें अवकाशू स्वाम्यान दिल्लेलें देवान दिल्लेलें अवकाशू एक जनाले संस्थान सेव करूं म्हूण लेखल्यार तें समज म्हणलें हांव आतां जर सांगचें म्हळ्यार सुरतकल जनांक स्वाम्याक हांव पुराय ग्रेटफूल जावन आसता म्हणजे म्हाका तुमी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले निमतें हांव हांगा करूं सेव करूं जालें ना म्हाका कळनाशिल्लें सुरतकल गांव हांव थंय दुसरे फावट आयले नंतर येयना हांगा हायवे जाता फुडें जर वतना उडपी काबार वतना सुरतकल गांव जावन वचूंक आशिल्लें तशें नमूने आशिल्लें आतां जालें ना भारी चंद्र तिरकालना हे कळपास मेगेल म्हणून म्हळ्यार हें केल्लें काम मात्र तुमी आतां तुमगेले जबाबदारी जनाल हांगा जनाले तांगेलें एक सांगचें म्हळ्यार केन्ना एक क्लायनलीनेस त्या त्यामुळे एक फावट क्लायनलीनेस वायट जाल्यार म्हाका वापस करचें जाता आतां इतलें सुंदर जावन इतलें चंद्र जावन बांदलेला स्वाम्याले अनुग्रहा निमती स्वाम्याले उत्तेजना निमती आमी केलां तुमी पुराय हांव हांगा सुरतकलाचे पुरे पदाधिकारी काम केले पदाधिकारी थंयचे हांगाचे महाजनान पुराय जनांक तुमकां भारी एक अभिनंदन करता हांव असो तुमी बांदयलें संस्थानाक काम केलेलें व्हडली सेव तुमी केलेलें देव केन्नाय तुमकां चांगली तरी बरेपण करता स्वामी केन्नाय तुमगेलें बरेपण करता म्हणून म्हाका धैर्य आसा तें खंडीत जाता म्हणून लागता म्हणटा तितलें काम केलां आनीक विशय उरलो गजाली आतां हें मठाचे हांगाचे कार्यक्रम पुराय मठा तर्फेन जालेलें त्या मठा तर्फेन जातना स्वाम्यान म्हाका स्वाम्या वयर केन्नाय अभिमान आनी काही चड जावचें त्या म्हळ्यार एक स्वाम्यान 2016 ಅಂತೂ 27/1 ತಾನೇ ಪೀಠಾರೋಹಣ केलें स्वामी जावन मठाधिपती जावन म्हणटना ते दिवस चांग काम केलें संस्थानाचें साधारण मठाक न्हय तें स्वामी म्हळ्यार एक ऑर्डिनरी स्वामी न्हय आनी एक इन्स्टिट्यूशन म्हणटा हांव एक व्हडले एक संस्थे आमगेले स्वामी म्हळ्यार तितले नमूने व्हड हें केलां तांणी तांगेले केन्नाय सगळो दिवस तांकां मन कसं म्हळ्यार कसं हें कर कित्याक म्हळ्यार एकच तांगेले स्वाम्या लाज कर आमगेले समाज एक बलिश्ट समाज जावका आमगेले गोडसार जनांक उरतले म्हणटकीर आमी मायक्रो मायनॉरिटी आमी सगळेंची 700 कोटी जगत पॉप्युलेशन तो आमी खाली मेगेल मठाक लेखची काय म्हळ्यार 8-10 लक्षाच्या पुरो थंय म्हाका डावट मेगेल बदल सांगल्यार हांव सांगता रे आमी 4-5 लक्षा वयर नाचे ते 4-5 लक्ष जाणां आमगेले सगळे भारत देशाचें पॉप्युलेशन काडल्यार तांतूंत गेल्यार आमी मायक्रो मायनॉरिटी जाल्यार आमगेलें साधन मात्र मस्त लेखूं जायनातलें साधन खंयची फिल्डां काडची आमगेले जे समाजात जन खंयचे उण्याचो बँकींग की एज्युकेशन की हेल्थ की खंयचेय काडे स्पोर्ट्स गेम्स प्रत्येका काडल्यार आमगेलें रेप्रेजेंटेशन कंडावटी आसा तें कारण कितें म्हळ्यार आमकां फुदोर केन्ना आमी सानपणांत दोन आमकां स्वाम्या वयर एक भक्ती संस्थाना वयर भक्ती आनी स्वामी आमकां एनकरेज करचें तें म्हाका म्हळ्यार सुदीन तीर्थ स्वाम्या टायमार मस्त बरें हांव स्वाम्याक मेळटलें तेन्ना मस्त बरें तांणी केन्नाय उत्तेजन दिवचें तांकां केन्नाय सांगचें म्हळ्यार कसलेंय साध्य ना म्हणलें ना म्हूण सांगचें आशिल्लें तांणी कसले प्रयत्न करता प्रयत्न करनासल्यार कसलेंय मेळना
प्रयत्न करून आमी कसलें एक्सपेक्ट करचें तर रॉंग म्हण लागता हांव आमी प्रयत्न केल्यार केन्ना आमकां फल मेळटा तर असं स्वाम्यान आमकां मार्गदर्शन आसता म्हणून आनी कसं जावं आमकां आमगेले फाटीबल लागता एक व्हडलें फोर्स तें आमगेलें आसता म्हणजे आमी कसं काय करूं येता तशेंच स्वाम्यान आमकां समाजाच्या उद्दारा खातीर संस्थाना उद्दार कितले मनाचे कश्ट काडल्या कितले त्याग केला तांणी कितले मनाचे केला म्हणून हांव 2016 सांगता तांगेले फस्ट हेंका म्हळ्यार भागमंडलांत तूं बेंगलूर संस्थानाच्या शिशवृंदांनी 45 एकर जागो संस्थानाक दिल्ले दितना लेखील कसं म्हळ्यार आमी स्वामी जनरली मठ बांदयताची तशी हेका रूम्स बांदयताची आमकां भागमंडल तुमकां तसं तलकावरीचे उगम प्लेस ते थंय न्हू तलकाव कावेरी न्हंय जावं ते तसले प्लेसार आनी एक व्हडलें तीर्थक्षेत्र आशिल्लें मग त्या तीर्थक्षेत्रांत तो बांदता म्हणल्यार जरी तात कळटा आमी मूर्ख म्हणून आलोचन करतना पण आमी केल्ले मठ कोरुपुरचे हे बदल जन ट्युरिस्ट जन आमगेले समाजाचे जन बागमण हरिद्वार म्हणून ते जन आयिल्ले तावळे तांकां राब बुकां म्हणून आमी लेखिल्लें बट स्वाम्यान मात्र मन मात्र तांणी स्वाम्यान तें कसं काय करचें म्हणून आयकतना आमी पुराय जाणांक खूश म्हळ्यार त्यान म्हणून खुशी स्वाम्याक बदल कसले थंय आमगेले स्वामी भुवनेंद्र स्वामी तांणी आमगेले गुरू परंपरेन तूं आयुर्वेदा तूं भारी एक नंबी घे आनी आयुर्वेद तांणी मस्त नमुन्याचे सेव केलेले स्वामी ते तांगेले नांवारी एक वृक्षवाटिका म्हळ्यार बोटॅनिकल गार्डन टायप तें जावं म्हणून केल्लें तांणी म्हाका तें आयकतना आतां दिसता कसले नमुने एक व्हड आयडी पळय व्हड हें स्वाम्याले दूरदर्शित विजनरी लूक म्हणटात तांकां म्हळ्यार तांकां हें कसलें देवस्थान बांदचें हें बांद नाका जाग्यार वृक्षवाटिका जावका म्हण तांणी केल्लें आयज तें पळयलें कितलें सुंदर म्हळ्यार त्यान म्हळ्यार सुंदर आसता आतां हांव पुराय जनांक मनोव करचें म्हळ्यार तातावळ थंय वचचे वर्सा एक पडली थंय वचून तलकावरीचो भेट घेवची आनी आमगेले बागमंडला मठ आसता थंय राबून हें करायचें म्हूण आनी व्हडली तीर्थक्षेत्र हें करायचें म्हूण सांगचें येता म्हळ्यार नॉर्थांत वतना हरिद्वार वचूं का हांगा सावथ येतना बागमंडला येवका म्हूण आतां त्यान म्हळ्यार स्वाम्यान तें सुंदर जावन केल्लें आसता आनी दोनीच बागमंडलाचे प्रोजेक्ट जाता ते स्वाम्यान आनी एक प्रोजेक्ट घेतले कसो म्हळ्यार हें खंयचें जम्मू आनी काश्मीराक वचचें तें एक भारी एक खुशी विशय येता म्हळ्यार आमकां आठवतना बंद करता येता म्हळ्यार मेगले एक केस सांगता हांव कांय सादारण काश्मीर वचचो म्हणून हांव तेन्ना म्हाका हांव सगळे जगत भोगील मनशू 7 खंड पुरो 7 खंड पळयला हांवें त्यानंतर काय 75 कंट्रीज वर्ल्डाचे फेमस कंट्रीज पुराय पळयला म्हणटना म्हाका एक म्हळ्यार काश्मीर एक वचूं सात 2 एक आशिल्ली साधारण एक 6 की 7 फावटी हांव कॅन्सल केला म्हळ्यार गेल्ले जवळ पुराय जनांक भिवयला तूं वच जाल्यार हे 1 वे टिकेट घे रिटर्न टिकेट घेवं नका म्हूण सांगता न्ही त्या म्हणटात भिवचे हांवें घर वच्ची नाका म्हूण खंयचें रिटर्न टिकेट घेवची नाका म्हळ्यार हांव वापस येना म्हूण म्हणटा तसलो कसलो वचचो म्हणून कॅन्सल केलें म्हाका स्ट्रोक जालें स्ट्रोक जाता जाल्यार म्हाका एक मनांत तेका काश्मीर वचचो काय म्हळें न्हय हांव कसलें सांगता म्हळ्यार हांव चमकला म्हूण सांगता न्हय जाल्यार एक स्वाम्यान त्या टायमार धैर्य त्यावेळेस तांकां कावी बट्टे घालून थंय गेल्ली म्हणून आनी डेंजर चेड आमी बिनी गेल्यार सिविलियन्स आमी मुस्लीम की हिंदू की म्हणून जनांक कळना आमकां टार्गेट केल्लें आमकां बट स्वाम्यान वचचें म्हळ्यार भारी हें थंय म्हळ्यार कावी बट्टेर गेल्यार तांकां आनी फस्ट टार्गेट तांची म्हणटना हांव भारी भंय आशिल्लें जारी स्वाम्यान थंय गेल्लें त्यावेळेस ताणें फॉरेस्ट एरिया गेल्लें पुरो आयकतना कसले खूश म्हळ्यार आमगेले स्वामी जाल्यार निजाम एक लिडरशीप क्वॉलिटी म्हणटा ती त्या लिडरशीप आमगेल्या कांय ना स्वाम्याला आसता लिडरशीप क्वॉलिटी त्यान म्हळ्यार लिडरशीप तांगेले क्वॉलिटी निमतीचे आज आमगेले समाज इतलो व्हड जाला आनी मुखार तूं आतां 2016 तूं तांणी मठाधिपती जाल्लेले आतां साधारण 8 की 9 वर्सां जालें आनी वरलेले वर्स मत्स्य काळ आसा त्या काळांत आमगेले संस्थाना खंयची मट्टा वता म्हणलें आतां सांगयता तें एक ग्यादी आसा कन्नडांत कळ्ळें ಮೊಳಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ म्हणून ग्याद जाता तशी आत्तां आमकां कळटा आनी मुखार सून वर्स कांय 20-25 मत्स्यन आमी आशा आसनाची जाल्यार स्वाम्याल तें संस्थानाचें कितले म्हणून कितले मठ जावचें पुरो म्हणलें आलोचन करता कितले म्हणून व्हड व्हड काम जावं येता म्हणलें आलोचन करता म्हणटना ते जम्मू काश्मीरांत तांगेले दोनीचे जे बागमंडला जाताची मागीर तिनीच तांणी बरोडांत एक मठ केला आमगेले काश्मीर बरोडांत एक हें केल्लें आसा ताजे नंतर वाल्केश्वर
वालकेश्वर मठ तशीच कितलींय वर्सां भारी आमगे संस्थानाचे आराध्य मठ म्हणत तितले म्हणजे इम्पॉर्टंट मठ थंय आतां थंय हांव पळय जाल्यार थंय रोड बजी सपूर खंय वच्चा जाग ना पार करूं जाग ना जाल्यार जन वच्चाक थंय शंकराची ताजे जिर्णोद्धार ते जिर्णोद्धार साने म्हूण सादारण एक म्हाका दिसता 15-20 कोटी स्वामी सांगता 25 कोटी काय हांवें 10-15 कोटी म्हणून 25 कोटी रुपये थंय जनांनी ओट्टू करून दिला त्या ओट्टू करून दिलेला तो थंय मठ जिर्णोद्धार जाला त्यामुळे एक स्वामी थंय व्हडली प्रोजेक्ट म्हणून लागता ताजे नंतर आतां पंढरापुरांत थंय एक स्वाम्यान एक मठ जावं म्हणून थंय शिलान्यास केल्लो आसा तो मठ जाता आसा तशी बरोडा काशी मठ आनी एक इम्पॉर्टंट सांगूंक विसरलो हांव बेंगलोर काशी मठाचे विशय सांग पुराय सांग आमगेले मेगेलेची गांव बेंगलोर काशी मठांत स्वाम्याले मठ मठू त्या मठांत केल्लें काम सादारण मठां न्हय तें थंय सगळे बिल्डींग कित्याक थंय जन आतां गेल्ले आतां कोणी तुमी काशी मठ ते बेंगलोर काशी मठ आयल्यार थंय जनान मस्त जनांनी ऑटो रिक्षार देवन निमूचे आसा बेंगलोर काशी मठ खंय म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताचें रूप बदल जाला आतां त्या काशी मठ तेदन स्वाम्यान केलेलें आनी आतां स्वाम्याले मार्गदर्शन केलेलें हें रूप बदल जाला जनांक तितलें गोत ना तांणी येवन आमगेल्या निमताचे येद्रकार राबल्याची राबून निमताचे बेंगलोर काशी मठ येयल्ली म्हणून खंयचें म्हळ्यार तितलें नमूने चेंज जाला ते काशी मठ त्या बिल्डींग सगळें रिनोवेट जालां त्या बिल्डींग आतां हांव सांगू आसा सादारण देवाले आनी स्वाम्याले अनुग्रहान त्या बिल्डींग बांदूंक कोणाचें न्हय साधन आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार तितले नमन्याचें हांव ताजें विरोध सांगना कित्याक म्हळ्यार म्हाका सांगल्यार ओडी दिसलें आसता त्याखातीर आमी बांदयलां ते बिल्डींग त्या बिल्डिंगान सादारण एक 50-100 वर्सां म्हणटा आनी कसलें तें गत ना लागता तातूंत एक पार्थसारथी मंदीर तें एक भारी एक स्वाम्यालें दूरदर्शी तातूंत कळटा कित्याक म्हळ्यार तें पार्थसारथी मंदीर आमी सुदीन तीर्थ स्वाम्यान प्रतिश्ठ केल्लें आशिल्लें तें शिफ्ट करून थंय दवरून शिफ्ट करून आनी नव जाग्यार वचचें तें कोणें जर एग्री करनाशिल्लें तातूंत आमगेले सैमीत तीर्थ स्वामी खंडीत एग्री करना दिता म्हळ्यार तांकां सुदीन तीर्थ स्वाम्यान केल्लें एक वाक्य म्हळ्यार तांणी मिरसून वचनाचें तें तांणी हें करतना कसं एक आमगेलें व्हडलें पुण्य म्हणलें काम हांव जर लेख न्ही स्वामी ताका ओपीक दिता म्हणून केन्ना तें बदल जाग्यार पुनर्त करता जाल्यार तांणी खंयची की तांगेले दिव्य दृश्टी तांकां दिसलें तें सम हें सुदीन स्वाम्यान जाल्यार खुशी येतलें तांगेल्या आत्मान जाल्यार खुशी येता म्हूण ताणें लेखून अशा प्रकारे आमकां परमिशन दिलें तें परमिशन दिल्लें तें सो व्हडलो दिवस म्हळ्यार ते ताजे व्हडलो दिवस आमकां मेगेल नांतून आसा हेच्या म्हळ्यार हांव सादारण थंय 27-28 वर्स जावन कंटिन्युअस प्रेसिडेंट जावन थंय बेंगलोर काशी मठांत हांव कंटिन्यू जाता आसा 2-3 फावट स्वाम्याक सांगलें स्वामी मस्त टायम जाल्लें म्हाका एनकरेज म्हणून जाल्यार आतां हांव ताजे विशीं उलयना स्वाम्याक हांव वचन दिलां ताजे विशय उलयना म्हणून जाल्यार पयलीं लेखलें थेर जेता चोपास स्वाम्याक निमकां म्हणून बट तें निमू धैर्य ना म्हाका जाल्यार ती हांव स्वाम्याक सांगता की ते दवरताय हांव कंटिन्यू जाता म्हणून स्वाम्याक उत्तर दिता हितून हांव कसलें की वत्ताय केल्यार स्वाम्याक बेजार जाता म्हणून म्हाका हांव किंचित स्वाम्याक मना बेजार दिवच्याक हांव तयार ना म्हाका कितले कश्ट जाले रेवड न्ही हांव हें करता इथं आज जाल्यार तेजे फंक्शनाक म्हाका येवचें तितलें कश्ट आशिल्लें ती जगन्नाथ काम सांगलें देखून म्हाका हांव पुराय कडेन डोनेशन दिल्ले कडेन ताका एक कमी गेली मनव केलें म्हाका येवचें सांगूं नकाचें तें केल्यार हांव डोनेशन दिता म्हूण सांगचें बट जेन आयकनाचें एक फावटी घेताची मागीर येवकाचें म्हूण वत्ता करता आज तशें वत्ता केला म्हाका एक म्हळ्यार स्वाम्यालें दिव्य दर्शन मेळचें एक भाग्य म्हण लागलें आनी हांगाचें सुरतकल जनाक मेळना तुमकां मेळना तुमी बांदिल्ली इतलीं बिल्डींग बांदयल्याक तुमकां शुभाश आसा हांकां म्हणून एक आश आशिल्ली म्हूण आयला तशी अशें म्हणटा तूं पार्थसारथी मंदीर खंयचें तें पार्थसारथी देवालें स्थानपलट करून आनी थंय लागीं हें केलां त्या मंदीर जाल्यार तशी सादारण जरी जायनाशिल्लें कित्याक म्हळ्यार आमकां परमिशन मेळनाशिल्लें तें कसं की एक देवालें स्वाम्यालें अनुग्रह म्हूण लेखता हांव जालां तें मंदीर मात्र तुमी पुराय जाणां येवन पळोवंक येता कित्याक म्हळ्यार पळयलें तितलें हांव तें डेली पळयता डेली म्हळ्यार एक वार एक फावट बीन फंक्शन आसता वता जाल्यार गेलें तर गेल्लें तितलें चड हें येता देवालेक खंयचें कसं म्हणटा ती सान्निध्य
तेव्हा सान्निध्य दिसता देवा पार्थसार ती देवूचे तर राबल्या म्हणून घेतात ते मूर्ती पळयतना तितलें म्हणजे पवर आसा ते पवर सुदीन स्वाम्यानं प्रतिश्ठ केलेलो देव तो तशीच आमगे संयमिनी स्वाम्यानं पुनर्प्रतिश्ठ केलेलो देव म्हणटा तुमकां जाय सांगचें हांवें त्या पळयाची म्हूण सांगचें म्हणटना हें स्वाम्यालें हें त्यानंतर खाली हें मठा विशयी सांगलें हांवें इतलें म्हणून मठ उद्धार केला मठ जाला म्हणून आनी कितलें मठ देंवचें आसा म्हणून हांव एक स्वाम्याक एक वागदान दिलां हांव खंयचे विशयान जालें रे स्वामी कसले प्रोजेक्ट आयोजन करता की त्या आयोजनाक फुल्ल हांव म्हगेलें साध्य तितलें हें करता म्हणटरी आमकां हें करता म्हणून देवान स्वाम्यान म्हाका मस्त शक्ती दिल्या चांग काम करूंक हांव देवाक स्वाम्याक आत्तां जेन्ना मागता म्हणटरी म्हाका शक्ती दी देवा स्वाम्या हांव आनीक चड समाजाची सेवा करता म्हगेले प्रामुख्य समाजाचे संस्थानाचे सेवा करता म्हणून आसा तशी त्यानंतर स्वाम्यान देवस्थानांनी देवालय तें सुद्दां पुनर्प्रतिश्ठ मान्नाय मस्त कडेन जिर्णोद्धार केलेलें तें सांगूं जायना त्या नमन्याचें केलेलें तातूंत म्हाका गोत्तशें म्हणटा हांव वेंकटराम देवस्थान मंगळूर वेंकटराम देवस्थान मंगळूर हांव मंगळूरचोची जाल्यार ती म्हाका एक भारी एक एटॅचमेंट आसा तें मंगळूर वेंकटराम देवस्थाना वयरी म्हण म्हगेल्या मनांत सांदोवन देवाक एक मागील एक उडगास येता देवा विद्या दी बुद्धी दी म्हणून सादारण दिसाक 8 फावटी त्या देवस्थानाक क्रॉस देंवचें आशिल्लें 8 फावटी देवाला म्हाका एक आशिल्लें विद्या दी बुद्धी देवाक दुड्ड दी म्हणून मान्य घेवन आशिल्लें जाल्यार देवान विद्या आनी बुद्धी दितना नॅचरल दुड्ड दिवूकाची दुड्ड दिल्ले कडेन रे देवान म्हणटना एक म्हळ्यार स्वाम्यान केल्लें देवस्थानांनी देवालय पुनर्प्रतिश्ठे आनी जिर्णोद्धार केल्लें त्या पुरे काम सांगल्यार एक लिस्ट पावना त्या नमूने केलें तें स्वाम्यान लास्ट 8-9 वर्सां तांगेलें टेन्यूर रे म्हणटा तातूंत वेंकटराम देवस्थानान केल्लें हें एक तेर थंय 9 तेर केलो कितली काळा फुल्ल तेर आशिल्लो त्या व्हड तेरेक जावका म्हणून तेर केलो तातूंत वेंकटराम देवस्थान सगळ्यांची हें केलें खंयचें जिर्णोद्धार केलें ते जिर्णोद्धार करून सगळे नमगू जाना त्या चांगले साधारण 4 कोटी खर्च न्हू तें जिर्णोद्धार जालें ताजे नंतर अग्रसाले ते अग्रसाले तशे खंयचे एक शेतां फुडें आशिल्ले अग्रसाले आतां ते सगळे अग्रशाले नवीकरण करून साधारण एक पटी साधारण 20,000 जनां जेवतले रांदप तयार करतलें अग्रसाल केलें तें पुराय जाल्लें हांव सांगता स्वाम्याल अनुग्रह दिलें स्वाम्याल उत्तेजन दिलें स्वाम्याल एक आमकां फाटीबलाक राबन दिल्यार हें खंयचेंय काम करूं जायना त्या मात न्हय पयलीं एक भांगराचें लालकी जावका म्हणून जनांनी हें केल्लें त्या जनान केल्लें तें तशीची जनान ಒಟ್ಟು करून 15 कोटी जाता म्हणाले त्या 15 कोटी जन 21-22 कोटी जाला तेव्हा नाही तांतू सांगता कसं जालें म्हणरे तें खाली मंगळूरचे जनाचे मंगळूर जन आनी भायल जनां तांगेले सहकार रे तांगेले कॉन्ट्रिब्युशन जालें ना तें तांतू जाल्लें लेगीत व्हड न्हय तांतू विशय व्हड कसो म्हणरे 3 वर्सां करता म्हण आशिल्लें तें तयार 1 वर्स भितर करता म्हळें 1 वर्स न्हय खाली 6 म्हयने की 7 म्हयने भितर केल्लें इता म्हळ्यार स्वाम्याक मस्त खूश जाल्या तितलो बेगी एक तितलो व्हड एमावंटाचें मंगळूर जनांनी ती एक कोर जाल्लें म्हणलें एक अभिमान इता म्हणल्यार आमकां स्वाम्याक कसो जावका म्हणल्यार आमगेले समाज बलिश्ट समाज जावका आनी व्हड व्हड काम जावका म्हणून स्वाम्याला अशें पण तें पुरो केलां हांव आतां स्वाम्याक वापस पुनरपी सांगता हांव आनी ಸ್ವಲ್ಪ विशय उरलो म्हण आशिल्लो बट हें आनी उरलो काय म्हण कितें राब्बो काय म्हण कळना जाल्यार हांव स्वाम्याल टायम भारी इम्पॉर्टंट हांव हें करूं जायना आनी एक फावटी खंयचे अवकाश मेळ्ळेलो थोडी उलयता हांव इता म्हणल्यार आदी मस्त जाणां महिला काय म्हणलें महिला विषय महिला अभिवृद्धी इता म्हणजे मार्च महिनो म्हळ्यार भारी एक प्रामुख्य महिनो जागतिक अंत इता म्हळ्यार मार्च 8 तारीख UNO युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशना तांणी महिला दिनाचरण म्हणून केल्लें आसा ताजे विशयी उल्लो म्हण आशिल्लो पण खंडितात उरलें नांवां आनी पटी हें करता
उलोवचें अटेम्प्ट जाता सर. आतां सोमायल्याक हांव मागता आमकां स्वाम्यान आशिर्वचन कोरका कित्याक म्हणजे टायम जाल्लो मस्त. हांव सांगलें म्हणके स्वामान आनीक म्हाका अवकाश दिली म्हणटरी आनीक व्हड रीती सेव करता म्हूण हांव वागदान दिता. कितलेंय ताका एमावंटाक हांव सांगना येता म्हणटरी ते सांगल्यार म्हाका अतिशय जाता. जाल्यार ती स्वाम्याक वता आसा म्हाका समाजा विशीं व्हड काम करता म्हणून लाश आसा. व्हड म्हणल्यार तुमी इमॅजीन करूं जायना तितलें व्हड काम स्वाम्याक डिस्कस करता येता म्हणटरी आनीक 2-3 वर्सां तूं त्या पुराय अनुश्ठान हाडका म्हळ्यार खंडीत स्वामी ना म्हणची येता म्हणटरी समाजाचें चांग काम संस्थानाचें चांग काम आसलें स्वामी केन्नाय उत्तेजन दिताची. त्या उत्तेजनारी म्हगेले 2 वर्स 3 वर्स भितर चांग भितर व्हड योजने संस्थान राज्य करया म्हणून आसा म्हण स्वामीक मागीर हांव सांगता केन्ना म्हूण उलोवन म्हणटना आतां म्हगेले 2 उतर उलयता तुमकां आज इतल्यान सुरत केलें जेन हांगा आयल्याचें हसनमुखी तोंड टायमान मस्त गांवांचे जेणे हांगा आशिल्ले तुमकां पुराय जाणांक म्हगेलो सप्रेम नमस्कारू आनी तुमकां पुराय जाणांक म्हगे शुभाशय सांगू की खुशी येता स्वाम्याक आशिर्वाद करता म्हणून मागून घेता. आनी तशीच हाजी सभा गौरव 100 काणीक 1 लाख रुपया स्वाम्यान स्वीकार करता म्हणून हांव स्वाम्याक मनव करता. प्रथम जाम देवालय तशीची आमगेले स्वाम्यान स्मरण करून हांगा म्हणल्यार सर्वांकय प्रितीन आशिर्वाद करतात. आज ही व्हड एक दिवस आमगेले केशवन स्वाम्याली पुण्यतिथी. मात्र न्हय आमी आयज सकाळी देवाल प्रार्थना करचे ना ते वेळेर आमकां एक उडको आसयलो. आज आमगेलो व्हड स्वामी आयलें स्वामी चैत्रांतुले आमी चांद्रमान सौरमान न्हय जाल्यार सौरमाना प्रकार स्वामी मीनमासांतुले स्वाती नक्षत्र मला स्वाम्यान नक्षत्र जन्म नक्षत्र केरला आनी आमची गेल्यानी तांकां गोतना चांद्र देवस्थान आचरण न्ही आसच्या पुरो जाल्यार मीनम मेड मेडवम सिंह तशी सांगची तांणी तशी स्वाम्यालें नक्षत्री खंयचें जन्म नक्षत्र आमी चांद्रमान रे समज सांगल्यार स्वाम्यान नक्षत्र आचरण करता जाल्यार खंयचे चैत्र मासांत जायना. इथे आम्हाला स्वामी जाल्यार अधिक मासांत अधिक मास तो जाम घाला आनी 60 वर्स वचूं का अधिक मासांत जालेले स्वामी मीन मासांत तुले 16 म्हळ्यार ते आतां आमी सांगताय न्हय तशी डेट ऑफ बर्थ मीन मासांत 16 तारीख तशी आयज स्वाम्यान नक्षत्र ही आमकां आय उडको आसनाशिल्लो आमी मुहूर्त दिल्लो जाल्यार देवान तशी एक काण घेतले कितें एक पुण्यतिथी आमगेले केशवन फाम्याल पुण्यतिथी म्हळ्यार केशवन स्वामी म्हळ्यार कोण सर्वांक कळटा म्हूण न्हय व्हड तपस्वी स्वामी म्हूण सांगतात. व्हड आमगेले संस्थानाक पुण्य संपादन करून दिल्लेले स्वामी म्हूण सांगता. कित्याक आमगेले संस्थानाक प्रधान देव आशिल्लो रामचंद्र आमकां विजयन स्वाम्यांनी देव दिल्लो म्हळ्यार रामचंद्राक तो संस्थानाक पडटा देव यादवेन स्वाम्याक. तांगेले शिष्य केशवन स्वामी तांकां बळया की पंचगंगा घाटांत 5 गंग मेळटा म्हण थंय तांणी थंय आमी स्नान करता म्हणटा ती विशेष तातूंत स्नान करचें ना
वेदव्यासू तांकां मेळ्ळोलो ते देखून संस्थाना पट्टादेव वेदव्यास जाल्लो ते वेदव्यास संस्थानाक अनुग्रह करचे कारणीभूत जाल्ले स्वामी 2 वर्ष पुढे सांगेल 3.5 वर्षांचे आचरण केलेलं पुण्यतिथी तशी ते स्वामी आले पुण्यतिथी आज विशेष पर्व कालू म्हणून सांगता हेच पुण्यतिथी दिवस उचित आम्ही क्षेत्र जावन आसलेले प्रयाग आंजलेरी मठा उद्घाटन केलें ना तेच दिसाक आमगेल देवाक लक्ष्मीपती वेंकटेशाक प्रतिश्ठापन केल्या आमगेल देव कशी म्हळ्यार रे हे संस्थान चलासूचे ताणे आम्ही तुम्ही कोणेय नाही नाहम करता हरिक करता हत्ते एक दृष्टांत आमगेल मनांत येयना कशी करचें सांगिल्यार अर्ध घंटा भितरी एक मनीस येयलो न्ही ते कच्चे करता न्ही म्हूण आसता की मना संकल्प मात्र सोल्युशन जावन गेले सोल्युशन ताका कोणेय सांगा न्ही कित्या संस्थाना संबंध पावलेलेच एक विषय आमी कोणालेय सांगा न्ही जाल्यार देवान ताका सोल्युशन काडिल्लें कारण आमकां आश्चर्य देवा ताजें वर्थ कितें हें मोठ चलासूचें हें संस्थान चलासूचें तें वेदव्यासान आमी कोणेय न्हय खंयचे एक प्रॉब्लम म्हणलें कुका ते प्रॉब्लमा सोल्युशन ताणें सोदून दवरलें नासतें हे आमगेल मात्र अनुभव न्हय आमगेल स्वाम्याल अनुभवय आमगेल स्वाम्याल मात्र न्हय सुकृतेन स्वाम्यालय सुकृतेन स्वाम्याक वर्देन स्वाम्यांनी एक सांगीन तिरुपती दर्शन न्ही जालें खंय पा वेंकटपती ना तेंचे हांव न्हू सुकृतेन स्वाम्यान कोच्ची वच बरी सान प्राय 14 वर्ष नाही 14 वर्ष ते वेळे रे स्वाम्याक भैय सुकृतेन स्वाम्याक आमगेल निमित्त कसरेचे अडवण जाता मॅम स्वाम्यान तोंड भारी म्हान जावन आसा वर्देन स्वाम्याक कळ्ळें स्वाम्यान कांय वर्देन स्वाम्यान कांय रेल्वे स्टेशनार स्वाम्या सोडूं आमकां म्हूण ना स्वाम्यान कोच्ची वचचें येयले खंय वर्देन स्वामी कसलें येवले न्ही कळ्ळें स्वाम्याक आमी तुमकां देव दिला न्हय तो देव त्या देवाक चंद करून पूज करा तो देव तुमकां जाम काजल्यान सर्वय दिता माधवेन स्वाम्यान जेलरी राजेन स्वाम्याक तशी बरयन तुम्ही त्या देवा चंद करून पूजा करा शेनवाराचे ते हनुमंताक अभिषेक करा दुधा अभिषेक करा तो सर्वय तुमकां जाम काजल्यान दिता सुकृतेन स्वाम्याली ओड स्वाम्यान निमगीन खंय आमकां कसलो उपदेश दिमकां कळलेले उतराक आमकां आमगेल वर्देन स्वाम्यान कसलेय सांगा न्ही आमी तुमकां देव दिला न्हय त्या देवा चंद करून पूज करा तो देव सर्वय करयता आमी अंबला बेडा आसूचे ना TMV शणै ना आमी विद्याभ्यास आसा ती त्या TMV शणै ना स्वाम्याली एक प्रार्थना केली ओड स्वाम्याली स्वामी स्वाम्यान थोडे काळांक राबका आनी आमकां जाम काजलें न्हय च्या आमकां
जामकां जाल्यार उपदेश न्ही दिव न्हू थोडे काळांक राबचे तशें आमकां आंबला मेळा तूं तें कुशीच इत्याग मिगले रे कोणे जनपद मस्त कोणे ना ती येत न्ही वत्त न्ही आमगेले स्वाम्या सुरत कला तुवें प्रिती दोनी कारण तें म्हळ्यार मठाचेर प्रिती न्हय तें आसले डॉक्युमेंट्स हांवें प्रिती पेर सांगला मम्मी आनी दोनी जितें म्हळ्यार कोणे ना ती चिके दूर जाता हांगा तुजे थोडे घर येता ती वता ती कोणे रब्बा ना ती स्वाम्याक रस्ट जाता ते खातीर तशें आंबला मेळात आनी एक कुशी तें म्हळ्यार स्वाम्याची प्रिती कारण मला कसरे ना जाल्यार आज्या पळय सर्व आपशी प्रीत हे रिद्वार असो तशी गांव कशी म्हळ्यार बॉम्बे बालकेश्वर आनी काही प्रीती कारण कितें म्हळ्यार तेवी अशीच कोण म्हळ्यार येत न्ही वत्त न्ही बेंगलोरांत तेंची येत न्ही कोणें राबचें ना येत न्ही वत्त न्ही कोणें तातूंत बॉम्बे बेंगलोर मेंगल्यार सुरत कलांबनी पंजाबीक आसतलें रे बॉम्बे बेंगलोर पंजाबी करूं ताका पुरसत ना काडटनाच थंय बेंगलोर बॉम्बे कशी पुज जाल्ली ओगी घरां कशी पावयात म्हणटा तांकां बेंगलोरान काडटे आशिल्ले त्या काडट्या पेरी रिनोवेशना वयले मान घालपा तशी हांगा येता तशीच अंबला मेळान तशी कोणेय ना ती आमगेन आनी मस्त जागस आनी प्रकृती छंदस तशी स्वाम्यांनी TM मिशनेन सांगीन की स्वाम्यान थोडे काळ राबका स्वाम्यान एक उतर आमकां हाजे वेळेर प्रवचनान आमकां वर्देन स्वाम्यान अशी सांगीन सुकृतेन स्वाम्यान आमकां अशी सांगीन आमी हांकां हें सांगलां जाल्यार आमकां उपदेश दिला रे समाजा विशयी थोडे दिला मस्त न्ही दिला ते मागीर आमगेले एक अनुभव आसता न्हू मागीर ते स्वाम्यान उलोवचें आसता न्हू आमी तांकां सांगतात सांगेल तत्व आमगेले देव कारण ते तो देवान ह्यो मूठ चलाच आमी कोणेय न्हय कित्या देवान माथ्यार बेसला रे खंयचेय करता जाल्यार तागेचेर कशी विश्वास दवरतात की ताका समजान चला सुचिता ताजेचेर आज उत्तम उदाहरण ह्योच मोठू कितलकी वर्ष दुखून स्वाम्यान जाल्यार ते वेळेर प्लॅन केले न्हय आमकां मंगळुरांत आनी खंयचेय ना मेंगलोर सिटी समज सांगल्यार सुरत काल मंगळुरा संबंद पावलेले पॅन्ट न्हय ही मुळकी संबंद पावलेले पॅन्ट आज मंगळूर सिटी काडला रे मठाक 3-4 प्रोजेक्ट आसा ती 3-4 मठ म्हणकी आसा ती एक कोंजाडी तुमकां आयकलता वेंकटरमण मालसी मागीर सुरतकल पाठशाला मागीर राज्य पुरा ओट्टू केला रे आनी एक सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस आनी एक पेरी व्यास मंदिर केल्या वर्सा 1 वर्ष जालें ना आनी खंयचे पेंटे इतले ना मंगळूर पेंटेंत वचूचे पळयल्यार दोन दोळ करेक्ट स्वाम्यान दृश्टान जाल्यार हें पुरा केलें न्हय आमगेले स्वाम्यान आशिल्लें सुमतीन स्वाम्याल काला आनीक सेंट अलोशियस कॉलेज आसा तो जागो न्ही मठाचोच करंगलपाडी जागो करंगलपाडी धवळ ते सगळें मठाचेच मुळगेणी जागे ते आतां ते विठोब देवस्थान येद्राक ना म्हूण न्हय रे जाल्यार हें पुरा केलें न्हय त्या वेळार स्वाम्यांनी मंगळुरांतूच 2 प्रोजेक्ट मना लेखीन एक सुरत कला मोठो आनी एक आमगेले पाठशाले रिनोवेशन स्वाम्याल मन ना तशें न्हय कितें हांगा रिनोवेशन जालें कुडलें मला जाले नंतर ताजे ते लायब्ररी आसा पुस्तक हांगा मस्त पुस्तक आशिल्लें हांगा कोणेय येना वची ना ती ते मंगळुरा पाठशाला कोर न्हू ते वेरी एक लायब्ररी कोरका ताका ताजे प्लॅन केलें 2010 हांगा तेच वेळेर जाम काम मागीर कारणांतरान मुखार शित गेले हांगा पोमतच आतां फुडें
आमी पळयना सगळें मोठ दयान पळयन सांगिना कशी असेल जाग हो इतलो जाग आमगेल रे पयलींच आमी कदाणकी हांगा हेरतूसा वचूं न्हय न्हू पळयतस ती दवळ पळयना हांगा पळयना थंय पळयना ती निमगीन स्वामीक पळोवंक आतां जायत रे देवस्थानां आमी अशी चमकली आमी आमगेलो मोठो चापूर रे आमकां आगोत ना खंय खंय कसकसन आसप म्हळ्यार रे आमी तातूंत वचचे ना आमगेल्या फाम्यांनी वचचे नी आमी वचना खंयचे खंयचे मठ खंयचे खंयचे रूम्स आसा ती कसकसनां आसा ती तातूंत भितर आमी बेंगलोरान तूं आतां सांगता ती बेंगलोरान 3 वर्सां आसली आजी आमकां गोत ना की कितले रूम्स आसा ते म्हूण येद्रावल स्ट्रक्चर घालता कसान आसा कितें आसा आमी हे खातीर सांगिना पयर जायत येता ती नवें नवें म्हूण सांगून येयली येवन पळयता आसा ती पळोवन यो कोणाल जागो रे यो म्हूण म्हळ्यार फूड इतले सान आसा आजी देवाल दयेन आमी सांगीन दवळ विंगड कोरका रे आनी गोपुरजा आमकां कित्याक आमगेल्या मनांत एक देवस्थान एक लक्षण एक गोपुरू तशी हांगा जाल्यार गोपुरजाम म्हळ्यार सांगिल्लें तत्व सान म्हणटा कसं कितें कितें ना आमी लेखनी खंडीत अशें जाता म्हणून जाल्यार देवान देवाल मन्नात दैव चित्त मन्यत म्हणटात देवाल मन्नान तुवें अन्य विंगड जाल्यार एक पंत अशीच आनीक पांडू नेमचे पांडू निकाण हरराम शेणे प्लॅन गे नेमचे आनीक आमगेले कोंचाडी ते मठा ते जालेले वेळेर मुंडका समका एशी एक सांगीन कित रे हाच्या म्हणकी जामका रे जाल्यार देवान तशीच करून घेतलें म्हळ्यार कोर कारण कितें सांगीन तत्व देवान करचें आमी कोणेंय करचें न्हय जाल्यार आज जाल्लें आवय जाल्यार सुरत कल्च्यांक हें ओड एक जबाबदारी कट्टीड मन दिल्यार जाल्लें ना ते मेंटेन करचें व्हड जबाबदारी जाल्यार आमी प्रीती कशी दवरता ती कशी देवाचेर लक्ष्मीपती व्यंकटेशार दवरताय की ताका समजान ह्यो देव खंयच्यो मोठा देव तो सुमदेन स्वाम्यांनी पणबुरांत प्रतिश्ठापन करून दिलेलो थंय जाल्यार ती निगर थंय आमकोड घास पणबूर मला होड पॅन्ट तावळे सुरत कल न्हय भंडारकर भट्ट आनी कामत 3 कुटुंबाचे आनी थंय 2 तुळशी काडटो तसं एक प्रख्यात जावन आराधन करून येयलो देव तो सुमदेन फाम्याल काल आदुकून होड पॅन्ट मागीर कसरकी पोर्ट येता मागीर बदलावन जाम काम मागीर कमती कुटुंबेचे आनीक देव एमकां नवें सुरत कलांत स्वामी आमगेन थोडें घर आसा ती आमी जागो दिता ती म्हूण ते वेळेर स्वाम्याक आमगेल्या स्वाम्याक समर्पण केलें सुकृतेन स्वाम्यान जिर्णोद्धार केलेलो मागीर हांगा आणू देवाक शेळलो हांगान पुजा पुरस्कार कांय ना कशें केल्लें म्हळ्यार स्वाम्यांनी मोठ केलो प्रतिश्ठीत थंय दुखून देवाक काडलो डायरेक्ट पाल्याकेर आमी पोरना मठां फोटो न्ही ताजे हाडलें न्ही डायरेक्ट देवा हांडो व्हरलो पाल्याकेर आज पळयलें नासलें न्हू हाडलो न्ही काय परदी कांय ना देवा हाडलो न्ही सिंहासनार तशी बेसयलोच थंय दुखून आणू तशी देवा सिंहासनार बेसयलो तें जाल्लें आज पळया 50 तसोल देव आजचे दिसा प्रतिश्ठापन जाला होड एक दिसाकच आनी केदनाय आज आमी लेकीन स्वामी देव कशें ना मन आमकां गोत नासलें आज प्रसाद आमच्यान मस्त कळ्ळें आमकां हो केशवन स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवस समाजांक कशें न्ही नावें उतले होड एक स्वाम्यालें आतां पळोवचें आनीक
व्हड एक कुलदेवस्थान मम्माय गणपती ताचे प्रतिश्ठे दिवस घेय बा आनी आमगेले समाजाचो देव म्हूण सांगूंक गांचे मंजेश्वर आसा आज येयले न्हय ते मंजेश्वर आजले ती प्रतिश्ठे दिवस पुनःप्रतिश्ठे दिवस आमकां इतलो संतोष कित्याक एक दोन एक प्रख्यात एक मंजेश्वर एक समाजाचे आनी आमगेले एक मठान आजी कडेन आमकां आयकोत नासे न्हय तशी एक व्हड एक दिसाक गच स्वाम्याल पुण्यतिथी दिसाक आजी देवाल प्रतिश्ठ जाल्लेले आसा देवान परमात्मान व्यासरूपती नरसिंहान आमी जाल्यार मस्त उलोवन जावचें नाय रे कळ्ळें तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशाक विशेष प्रतिश्ठापन जाल्या देवात पुनःप्रतिश्ठापन करून घेतल्या प्रितीन भव्य जावन आशिल्लें आनी दिव्य जावन आशिल्लें कट्टड निर्माण जावन फेरचे दिसाक खंयचे आमगेले देव मेळ्ळेले पळया की नरसिंह देव प्रत्यक्ष जाल्लेले स्वामी राघवेंद्र स्वामी तांगेले 300 वर्ष म्हूण तांगेले 300 वर्ष प्रारंभ जाता तांगेले एक पुण्यतिथी दिसाक मठा उद्घाटन केलें न्हय मनान तूं विशेष आशिल्लें तांगेले नांवारी तांगेले एक विशेष दिसाक आशिल्लें एक कोरका म्हण कारण तांणी मुक्त जाल्लेले चतुर्दशीक आमी सांगेन पेर तांगेले सांगिना आनी एक सांगू विसरनी ते स्वाम्याल पुण्यतिथी तेची स्वाम्यान भद्र नरसिंह महाप्रतिश्ठापन करून मंजेश्वरांत शाखा मठ करून दिलेलो राघवेंद्र स्वाम्यांनी तशी आज पेरच्या दिसाक कट्टड जाल्ले आसा व्हड एक जबाबदार समाजाक व्हड एक जबाबदारी आनी ते देवळाचे विशेष जावन देवाल प्रार्थना की कसने उणे पडनतीन मुखार देवान चंद्ररूपार चला सुंदिमका आज निमित्त काम जमचें खंयचेय रुपारी सानिध्या जावो नितिर जावो खंयचेय रुपारी उणें पण जालें नासलें देवान तें कसलकी केलेले हवनान देवान प्रितीन स्विकार करून तो दोश सर्व निवृत्ती जावन सगळे समाजा बरेपण करून जिमचें तशी जे आमकां मात्र न्ही देवान आनी के जाल्यार देवाल सेवा संस्थानाची की धर्माची की सेवा करची तशी भाग्य देवान समाजा वृद्धी करची तशी दिमका म्हूण पुनः व्यासरूपती नरसिंहाली लक्ष्मीपती वेंकटेशाल प्रार्थना करून प्रभेतात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीमत् परब्रह्म गुरु स्मरामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु नमामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु यजामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु भजामि ओम गुरु जय गुरु मध्वाय नमः मध्वान्तर्गत न्यासाय नमः ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद यादवेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद यादवेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद केशवेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद केशवेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद उपेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद
केशवेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द यादवेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द देवेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द देवेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द माधवेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द ज्ञानेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द यादवेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द यादवेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द भूपेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द भूपेन्द्र सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द राजेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द राजेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द विष्णु तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द विष्णु तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द सूरीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द सूरीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द विबुधेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द विबुधेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द वसुदेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द वसुदेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द भुवनेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द भुवनेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द
सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद वरदेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सुकृतेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सुकृतेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सुधीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सुधीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद संयमेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद श्रीमत् परब्रह्म गुरु स्मरामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु नमामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु यजामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु भजामि ॐ गुरु जय गुरु मध्वाय नमः मध्वान्तर्गतव्यासाय नमः ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद माधव भंडारी मुंबई माधव भंडारी मुंबई के अरुण पै एंड फैमिली के अरुण पै एंड फैमिली सुरतकल टेम्पल मैंगलोर भारत वीडियो संयमीन्द्र परात्पर जय श्री रामदास कामत ಆಮೇಲೆ जीर्णोद्धार ಸಮಿತಿಗೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಕೆಶನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪವನ್ ನಿರಂಜನಿ ಆಚರಣೆ ವಿದ್ಯಾಜೀತರು निरंजनी विद्याजी प्रभु श्रीमद अनंतेश्वर टेंपल कमिटी गणपति पाई अनंतेश्वर टेंपल अनिति गणपति पाई and Vastuvar Purva and Committee Capital Private Limited and Vastuvar Purva and Committee Capital Private Limited. Next Kundli Karakama.
कुंडली कार्यक्रम कुंडली कार्यक्रम शुभकर दीपा एंड फैमिली शुभकर दीपा एंड फैमिली DSP महिला मंडल सुरतकल DSP महिला मंडल सुरतकल सद्गुण क्षमा एंड राजेश कुड़वा अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले सुरेंद्र कामत एंड फैमिली अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरि श्री संयमीन्द्र परात्पर श्री संयमीन्द्र परात्पर शरणा सुरेंद्र कामत एंड फैमिली पीजी कामत शरणा एम रमानंद भट्ट श्री संयमीन्द्र परात्पर श्री संयमीन्द्र परात्पर श्री संयमीन्द्र परात्पर एस रामराय कामत जन्म जन्माचे पाप एस गणेश पी कामत दूर करा संयमीन्द्र गुरु है चरण धरा चरण आशा कामत डॉक्टर आशा कामत सुमित्रा बी कुड़वा सुमित्रा बी कुड़वा सुमित्रा बी शनि देवदास के शनि संयमीन्द्र मुंबई संयमीन्द्र गुरु रे चरण धरा सतीश भट्ट संयमीन्द्र गुरु सतीश भट्ट संयमीन्द्र गुरु चरण धरा सुनीति भट्ट जन्म जन्मांचे पाप एस सर्वोत्तम कामत जन्म जन्मांचे पाप एस सर्वोत्तम कामत प्रेमानंद सदाम सरकारकर गुरुवर्य अमृत ऐश्वर्य गुरुवर्य अमृत
परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य अंबेले जय ऐश्वर्य गुरुवर्य अंबेले जय ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य सर्व ज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा प्रकाश प्रभु के सतीश प्रभु उनके सामने दर्शन करवा दश इंद्रियांक विषय वासना नाश कोनु विषय वासना नाश कोनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोनु विषय वासना नाश कोनु यासाले ये कही ध्यासुतवर्नु यासाले ये कही ध्यासुतवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊं दोषरहित श्री हरि दास जाऊं हरिदास जाऊं हरिदास जाऊं संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले गुरुले संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्माचे पाप दूर संयमीन्द्र गुरुले चरण भारती श्रीराम कामत भारती श्रीराम कामत पाप दूर करा जन्म जन्माचे भारती श्रीराम कामत पाप दूर श्री प्रकाश भाई पाप दूर करा श्री प्रकाश भाई हरकल कमलाक्ष कामत हरकल कमलाक्ष कामत प्रभा सतीश कामत श्री राजेश शणे श्री राजेश शणे सुदर्शन मल्ल्या नागेश भट जन्म जन्माचे नागेश भट दूर करा संयमीन्द्र गुरु है चरण धरा श्री प्रशांत राव श्री गोपाल कृष्ण भाई श्री गोपाल
हां श्री राजेंद्र गुरुवा श्री राजेंद्र गुरुवा एम जगन्नाथ कने विठ्ठलदास मडकर संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य अंगले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य अंगले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य अंगले ऐश्वर्य गुरुवर्य ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु या साले ये कही ध्यासुदवर्नु या साले ये कही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 हरि
श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಾವನಿ PG ಕಾಮತ್ जटा मुकुटधरयति वेशा वेदव्यास 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 तू अंतर्यामी बाल दिव्य देवी तू अंतर्यामी बाल दिव्य देवी प्रगटालो यमुना द्वीप स्वामी वेदव्यास 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 मस्त ऍक्टिव्हिटी मस्त काम रोल मॉडेल आमगे रोल मॉडेल तो मस्त काम केलं देवाला आशीर्वाद म्हणतो तू जगदाता विश्वविधाता तू जगदाता विश्वविधाता ऋषि पराशर सत्यवती सुता वेदव्यास गणेश वेदव्यास हरिद्वार वेदव्यास गोविंदा हरिद्वार वेदव्यास सर्व यूपीएससीचे विंडोज केलं सगळं सनराइज इंडस्ट्रीज राजा दिनेश कामत शास्त्री राजेंद्र कंपनीनं सुपरविजन करून केलेलं दिनेश कामत म्हणून वटेश्वर वेद पुराण ब्रह्मसूत्र भागवत वेद पुराण ब्रह्मसूत्र भागवत महाभारत रचयिता वेदव्यास वेदव्यास स्वामी गुरु महाराज की स्वामी गुरु महाराज की वेदव्यास बदरीवास